वन माळिंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या। हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली। अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यातल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा। दिवचलचे पोलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनाखाला पोलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या, अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या। जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन। केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो, ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराचे इन्फॉर्मेशन जाय ह्या खातीर येयल्लो तो। त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, भाभी म्हणपाक लागलो, एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जॉब गव्हर्मेंट जॉब वळखीन आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो। तो कोणाचे वळखीन लायतलो कितें ते तेणें म्हाका कांय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामाक बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें। म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाजेच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले। आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी, तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून। हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला। 21.5 न्हू? हय, 21.5 लाख अशें पावल्या ताका। आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका, जर भाभी जॉब दिवंक ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले, हें ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें। म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली, बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं। पण तेणी पैसे दिवंक ना आनी पयशे दिवना, 2 वर्सां जालीं आतां पयशे दिवना। तो आमचे दिसाक बीन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आनी ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला। नोकरेच्या हायेस दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या म्हाळिंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या, अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यातल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा। ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा। वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत म्हाळिंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला, अशी कागाळ म्हाळिंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।